कोंकणी चळवळ तशेंच गोंय मुक्ती लढ्यांत व्हड योगदान आशिल्ले सुटके झुजारी आनी साहित्यीक नागेशबाब कळमणी हांचे कुडीचेर शुक्रारा सांतिनेज मसणभुंयेंत निमणे संस्कार जाले. पणजी आकाशवाणीचेर निवेदक म्हूण तांणी नोकरी केल्या. त्या भायर 2007 वर्सा तांकां राज्य पुरस्कार फावो जाल्लो. कोंकणी तशेंच मराठी दिसाळ्यांनी तांणी सेगीतपणान बरोवप केलां. सभापती रमेश तवडकर हांचे सयत साहित्यीक पुंडलीक नायक तशेंच लेखक, साहित्यीक आनी समाज वावुरप्यांनी नागेशबाबाक आर्गां ओंपलीं. IDCचे प्लॉट विकपाची प्रक्रिया सोपी केल्या. ज्या प्रक्रियेंत आदी 19 पावडे मारचे पडटाले ते आतां फकत 4 पावड्यांनी जातले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान IDC कनेक्टच्या उक्तावण सुवाळ्याक दिली. तशेंच IDC प्लॉटांचो DGSP सर्वे करतले आनी ह्या प्लॉटां विशींची म्हायती डिजिटलायज करपाच्या कामाक सुरवात करतले, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. शाळेच्या इतिहासीक वास्तूक हात लायनासतना गोवा शिपयार्डान वास्कोत आशिल्ल्या पुर्विल्ल्या शाळेचें नूतनीकरण करचें अशी मागणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान केल्ली. शुक्रारा वास्को शारांत आशिल्ल्या पुर्विल्ल्या शाळेच्या इमारतीची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार दाजी साळकार उलयतालो. CSR उपक्रमा अंतर्गत गोवा शिपयार्डान ह्या शाळेच्या नूतनीकरणाचें काम हातांत घेतलां. आतां ना जाल्यार पावसाळ्या मेरेन तरी ह्या शाळेचें नूतनीकरण करपाच्या कामाक सुरवात जातली म्हूण दाजीन सांगलें. सरकार आपल्या फायद्याक गोंयांत इकोलॉजिकल डिझास्टर घडोवन हाडपाच्या तयारेन आसा काय कितें असो प्रश्न विचारीत तृणमूल काँग्रेसीच्या राजन दिमेलोन सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. फाटल्या 5 वर्सांत गोंय राज्य CRZ वायोलेशनांत पयल्या क्रमांकाचेर आसा अशें राजनान ह्या वेळार सांगलें. मुख्यमंत्र्यान तशेंच पर्यावरण मंत्र्यान आतां तरी दोळे उगडचे आनी उदरगतीच्या नांवान गोंयची वाट लागता ती थांबोवची अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसीन ह्या वेळार केल्या. सरकाराच्या सहकार्यान कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत वेगवेगळी विकास कामां करतले अशी गवाय मयेचे आमदार प्रेमेन शेट हांणी दिल्या. मुख्य रस्त्याक जोडून सरवण बस स्टॉप ते कारापूर तिस्क मेरेनच्या रस्त्याच्या हॉटमिक्स कामाचो शुक्रारा शुभारंभ केला उपरांत आमदार उलयतालो. भौशीक बांदकाम खात्याच्या सहकार्यान 1.5 कोटी रुपया मोडून हे काम जातले. ह्या वेळार सरपंच, पंच आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले.
मादे आड लढो आसा तो चालूच दवरतले आनी आमी जैतिवंत जातले अशी खात्री उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी उक्तायली. शिवोले मार्ना वाठारांत संरक्षण वणटीची बुनयादी फातर घातल्या उपरांत ताणें हे उलो केले. गोंया खातीर म्हादय न्हंयचें उदक खूब म्हत्वाचें आसा, देखून सरकार कसलीच तडजोड करचे नात अशें मंत्र्यान म्हणलें. ह्या वेळार शिवोलीची आमदार डिलायला लोबो आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. गोंयांतल्या दर एका गांवांत एक तरी टॅक्सी आसची आनी ह्या टॅक्सीचो मालक एक तरणाटो आसतलो अशा तरेची युवा उद्देजक येवजण लॉन्च करपाची आसा अशी म्हायती येरादारी मंत्री मावन गुदिलोन दिली. तशेंच गोंयांतल्या व्हड व्हडल्या उद्देग कंपन्यांनी गोंयकारांची नोकर भरती करची अशी मागणी मंत्र्यान ह्या वेळार उद्देजकां कडेन केल्या. कोळवार वीज खात्याच्या सहाय्यक अभियंत्याक पंचायतीचो ना हरकत दाखलो, बांदकामाचो परवानो तशेंच कायदेशीर प्रमाणपत्र नासतना थंयच्या भंगार अड्ड्याक विजेची कनेक्शन दिल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. ह्या गजालीचेर आक्षेप घेत काँग्रेसीचो म्हणयार संजय बर्डेन म्हापशेच्या उपपुलीस अधीक्षकाची भेट घेतली. पुलिसांनी हाची दखल घेवन अशा तरेची बेकायदेशीरपणां थांबोवची आनी तांचेर कारवाय करची अशी मागणी बर्डेन केल्या. हाचेर कारवाय जायना जाल्यार आमी उच्च न्यायालयांत वचपाक फाटीफुडें पळोवचे नात अशी शिडकावणी बर्डेन ह्या वेळार दिल्या. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतल्या सगळ्यांत पयल्या स्मार्ट रोडाच्या एका फेजाचें उक्तावण बिरेस्तारा टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी पणजेंत जालें. GSUDAच्या वतीन स्मार्ट सिटी अंतर्गत कांपाल बाल भवन ते काकुलो मॉल हो पुराय कॉन्क्रिटांचो स्मार्ट रोड बांदला. ह्या रस्त्याक लोकांक चलपाक फुटपाथ, सायकल ट्रॅक, खासा क्षमतेच्या लोकांक पार्किंग, स्मार्ट स्ट्रीट वेज, उदका पुरवण, साण उदका खातीर कायमस्वरुपी अंडरग्राउंड सुवात आसा. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर लोकांक मातसो त्रास सोंसचो पडटा. हें जरी खरें आसलें तरी हें काम पुराय जाल्या उपरांत पणजेंतले रस्ते परत परत खणपाची गरज पडची ना, ते खातीर लोकांक पाशियेंस दवरचें अशें आवाहन ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणेन पणजेकारांक केलां. कला अकादमीचें काम फुडल्या 4 दिसां भितर पुराय जातलें. कला अकादमीचें काम लागीं पुराय जालां. फकत तांत्रीक काम करपाचें उरलां अशी म्हायती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. कला अकादमीची बऱ्यांत बरी वास्तू गोंयच्या कलाकारांक दिवच्या हेतान कला अकादमीचें काम केलां अशें गावडेन म्हणलां.
म्हादयचें अस्तित्व वाटोवपाक जायना जाल्यार मुख्यमंत्र्यांचे 40 आमदारांनी राजिनामो दिवचो अशें आवाहन पेडणेच्या सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी केलें. मांद्रे वाठारांत म्हादय विशीं घेतिल्ले सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे बसकेंत हें उलोवप जालें. म्हादय विशीं जनजागृती करपा खातीर पेडणेच्या दर एका गांवांत खासा बसका घेतले. बसका जाले उपरांत वाठारांत जाहीर सभा आयोजीत करतले अशें तांणी सांगलें. शैक्षणिक वर्सा सावन महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांक राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायतले अशी माहिती मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ते बिगर सरकारी महाविद्यालयांचे प्राचार्य संघटनांच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. शिक्षणांतल्या बरी पिढी घडोवपाचे म्हत्वाचें काम शिक्षक करतात अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हणलां. पुराय गांवांतल्या लोकांचें एकमत नाशिल्ल्यान अजून मेरेन भोमा रस्त्याचो प्रश्न सुटावो जावंक ना अशें थळावो आमदार गोविंद गावडे हांणी सांगलें. भोमा रस्त्याक लागून कसलेंच राजकारण करपाची गरज ना. आपलो तेंको सदांच थळाव्या लोकांक आसतलो अशें मतूय तांणी उक्तायलें. बायगिणीचो कोयर प्रकल्प नियोजित सुवातेर येतलो अशी माहिती कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या. थळावो आमदार राजेश सरदेसाय तशेंच थळाव्या लोकांचो विरोध आसलो तरी लेगीत हो निर्णय बदलचो ना. न्यायालयांत लेगीत हो विशय गेल्लो, मात न्यायालयान हो कोयर प्रकल्प बायगिणीतूच जावचे अशें म्हणलां. ते खातीर प्रकल्प बायगिणी सावन हालोवचो प्रश्नूच येना अशें बाबूशान म्हणलां. फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर ह्या प्रकल्पाच्या कामा खातीर कंत्राट थारतलें अशें बाबूशान म्हणलां. मुंबय ते मंगळूरचो रूट घेवपी वंदे भारत ट्रेनीच्या रुटान तांच्या रुटान गोंयचो लेगीत आस्पाव करचो अशी मागणी करपी पत्र आपूण केंद्रीय रेल्वे मंत्र्याक बरयतलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्या रुटांत लागून गोंयच्या पर्यटन मळाक तशेंच उद्देग मळाक उर्बा दिवपाक व्हड मजत जातली. ह्या विशीं आपणें मंगळूरच्या GCCI कडेन लेगीत उलोवप केलां अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तशेंच मंगळूर आनी मोपा हांगा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळा मदीं हवाई संपर्क स्थापन करचो अशें सावंत हांणी सांगलें.
पियर्ना पेंट तयार करपी बर्जर कंपनीन उजो लागपाच्या घडणुकेचो चवकशीचो अहवाल गोंय उद्देग महामंडळान तयार केला. हो अहवाल आम्ही सरकाराक दितले ते उपरांत सरकार फुडली कारवाय करतलो अशी माहिती गोंय उद्देग महामंडळाचे अध्यक्ष अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी केला. तशेंच आयडीसी रीण मुक्त जाल्या. आयडीसी अदमाशीर 90 कोटीचे रीण फारीक केला अशी माहिती रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी दिली. सुमार एका दशका उपरांत कर्नाटकांतल्यान आयर्न ओर घेवन पयली ट्रेन वास्को बंदरांत पावली. एमपीटीचे डेप्युटी चेअरमॅन आनी वेदांताच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या ट्रेनीक वास्को बंदरांत येवकार दिलो. हो आयर्न ओर चीनाक निर्यात जातलो. वास्को बंदरांत सुरू जाल्ल्या ह्या नव्या उपक्रमाक लागून एमपीटीची उदरगत जातलीच, पूण स्थानीक अर्थवेवस्था लेगीत घटमूट जातली अशें वेदांताचो अधिकारी निलेश सामंत हांणी सांगलें. प्रशासन स्तंभ ह्या सरकारी कार्यालयां एकाच थंय हाडपाच्या हेतान बांदपाक आशिल्ल्या बिल्डिंगेचें काम 4 म्हयन्यां भितर सुरू जातलें. ह्या बिल्डिंगेचें बांदकाम करपा खातीर 7 कंत्राटदारांनी अर्ज केला. 15 माळे आशिल्ली आनी पाटो पणजी हांगा येवपी ही बिल्डींग गोंयांतली सगळ्यांत लांब तशेंच व्हड आशिल्ली पयली सरकारी बिल्डींग थारतली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्या बांदकामा खातीर अदमास 300 कोटी रुपया खर्च येवपाक शकता. सरकारान शिक्षक आनी प्राध्यापकांचेर भीक मागपाची पाळी हाडल्या. 150 कंत्राटी तत्वांचेर काम करपी सरकारी महाविद्यालयांचे प्राध्यापकांक तशेंच 129 पॅरा शिक्षकांक 3 म्हयने पगार दिलो ना. 3 वर्सां जाली तरी विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आनी रेनकोट मेळूंक ना. सरकार फकत इव्हेंट्स करपाक कोट्यांनी पयशे मोडटा. मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर लक्ष नासून तांच्या फुडारपणा खाला शिक्षण खात्याचो दर्जो देंवला असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला. सरकारान लक्ष घालून शिक्षकांचे आनी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटावे करपाची मागणी पक्षान केल्या. शुक्रारा केल ब्रॅगन्झा हांणी कार्निवल समितीच्या सरचिटणीस पदा वयल्यान राजिनामो दिलो. फाटल्या कांय दिसांनी म्हज्या हजेरेंतल्यान समितीच्या वांगड्यांक आडमेळी निर्माण जाल्यात, देखून हांवें म्हापसा कार्निवल समितींतल्यान राजिनामो दिलो अशें केल हांणी सांगलें.
शुक्रारा राजस्थानाच्या विधानसभेचे कामकाज अर्थसंकल्पीय भाषणा वेळार पयलेच खेपेक अर्दे वरा खातीर तहकूब करचें पडलें। राजस्थानाचो मुख्यमंत्री अशोक गेहलोतान अर्थसंकल्प वाचताना गफलत केली। विधानसभेत येताना मुख्यमंत्री नव्या वर्सांचो अर्थसंकल्प घेवन आयिल्लो, पूण लजेची गजाल म्हळ्यार पोरूच्या अर्थसंकल्पांतली कांय पानां तातूंत तशीच आशिल्ली। पूण मुख्यमंत्र्यान मात फाटीफुडें पळयनासतना सुमार 8 मिनटां पोरूचेच भाशण वाचलें। विरोधी आमदारांचे जेन्ना लक्षांत आयलें की मुख्यमंत्री पोरूचोच अर्थसंकल्प वाचता तेन्ना तांणी अधिकाऱ्यांक वरवीं सुचोवणी धाडून तांकां कळीत केलें। उपरांत अर्दवर अर्थसंकल्पीय भाशण स्थगीत दवरून उपरांत नवो अर्थसंकल्प सादर केलो। भारतीय अंतरिक्ष संशोधन केंद्रान शुक्रारा श्री हरिकोटा सावन सकाळच्या 9:18 सॅटेलायट SSLV-D2 चे यशस्वी प्रक्षेपण केलें। हातूंत इस्रोचे EOS-07 US चे जानूस 1 आनी चेन्नई हांगा 750 चली भुरग्यांनी तयार केल्ल्या स्पेस किड्स आझादी SAT-2 सॅटेलायटीचो आस्पाव आशिल्लो। जेन्ना एखादो पक्ष वेंचणुकेचो जाहीरनामो जाहीर करता तेन्ना तातूंत लोकांक चड रुची नासता, मात लोक भाजपाच्या जाहीरनाम्याची आतुरतायेन वाट पळयतात, कारण भाजपा आपल्या जाहीरनाम्या बद्दल पुरायपणान कटिबद्ध आसा हें लोकांक खबर आसा, अशें मत भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डान उक्तायलें। ब्रेस्तारा त्रिपुरांत जाहीरनामो जाहीर केल्या उपरांत JP नड्डा उलयतालो। पुराय देशाक खबर आसा आपूण एकलोच कशा पद्दतीन सगळ्यांचो मुकाबलो करता तो, अशें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन विरोधी पक्षांचेर उतरांचे फार पेटयले। आपूण देशा खातीर जगता, हेरा भशेन सत्ते खातीर राजकारण करिना अशें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ब्रेस्तारा राज्यसभेत उलोवप केलें।